Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. हे म्हणजे 6 इलेक्शन जिल्हा धरून डबल हॅट्रिक मध्ये जाता आणि ह्या काउंटिंग जेन्ना 10 तारखेक जातली तेन्ना म्हणजे 5 इलेक्शन पयलीं जाली ताका जेन्ना जितली लीड मेळ्ळी ना तितली लीड ह्या इलेक्शन म्हाका मेळटली. पळय आमी पयलीं पासून कार्यकर्ते म्हजे बरोबर आसले, जितली गेली 22-23 वर्सां कार्यकर्ते म्हजे बरोबर आसले, तितले कार्यकर्ते पयलीं काँग्रेसचे आसतना ते म्हजे बरोबर आसले आनी काँग्रेसतल्यान भाजपा गेले उपरांत ते सगळे कार्यकर्ते म्हजे बरोबर आसले. त्या बरोबर भाजपाचे मूळ कार्यकर्ते अशे ते आसले, सगळे एकठांय रावन आज काम केल्लें आसा. हे लोकांचो जो स्नेह म्हणटा असो मोग प्रेम जो म्हाका आहा तो म्हजो बरोबर कायम आसा. पूण सिंगल लार्जस्ट पार्टी आमीच आसतले आनी म्हाका अशें दिसता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणटा अशें आमी सरकार करतले अशें म्हाका दिसता. शिवसेनाक लोकांनी खुबशे आपणायिल्ले आसा. जेन्ना आमी कॅम्पेन करपाक लोकांले घरघरांनी गेले, डोर टू डोर गेले, लोकांनी ही पार्टी आपणावून घेतिल्ली आहा आनी म्हाका दिसता परवच पोतांनी आमकां लोक हांगा केप्यांक जिखून हाडपाची शक्यता आसा. कित्याक आमकां इतली वोटींग जातलें की आमी जंय जंय भोंवल्या पळय, इवन बार्श्यां भोंवल्यात, आमी मोरपिल्ला भोंवल्यात, ते सबंद आमी वाठारांत आमी जे बारीक बारीक सगळे एक घर सोडनासतना आमी घर कंप्लीट केल्लें आसा. सो आमकां अशें दिसता की आमी विनींग कॅन्डिडेट अशें आमकां दिसता की केप्यां भितर. कित्याक आमी हर दिसान म्हणटा की शिवसेना एक हमदार पार्टी आसा जी महाराष्ट्राकूय भितर सरकार आसा आनी आमकां दिसता की आमी गोंयाकूय सरकार भितर घडोवंक शकता. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून इलेक्शनाक गेल्ले एक विजन घेवन लोकां फुड्यान गेल्ले, जो आमच्या फुड्याक मसल पावर नाल्यार आनी कसलो पावर चड नासलेलो. पूण लोकां फुड्यान वयता आसतना लोकांक एक खूब चेंज जातली आनी तेजेर आमकां ग्रावंड लेवलाचेर जेन्ना भोंवता आसतना दिसता की आमकां खूब सपोर्ट आसतलो. केन्ना केन्ना वयताले लोकां फुड्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटाले, लोक आमकां वेलकम करताले, लोक आमकां विजन पळयताले, लोक आमच्या विचारान सहमत आसले. सो तेजेर एक आमकां खूब विश्वास आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक स्टँड घेतली आनी एक आमकां एक बरो सपोर्ट मेळटलो एक केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक. कित्याक जर आमचें विजन जे घेवन आमी लोकां फुड्यान गेल्ले आनी लोकांक जर ते समजलां की आमचे फ्युचर जनरेशन सांबाळपा खातीर आमी सगळे गोंयकारांक एक करपाक मुखार सरलेले आनी तशें जर जालें, लोकांक जर दिसलें जाल्यार लोक आमकां फूल सपोर्ट करतलो आनी आमी ते विनींग पोजिशनाचेर पळयता. इलेक्शन जावन जे फीडबॅक येता वोटर्सां कडेन एकदम बरें आहा आनी पयलीं सांगो ते भशेन केप्यांक आमगे मतदारसंघांत सगळ्या वोटर्सांक चेंज जाली. हे मतान दोन म्हाका दिसता आमगे केपेंकारांनी सगळ्यांनी काँग्रेसा वोट केला, न्यूज बराबर रावले. जे फाटी वोटींग जर जाला हायेस्ट पर्सेंटेज वोटींग जाला आनी 1-2 बूथ असले आहाय की ऑलमोस्ट 99% वोटींग जाला. एक आमगेलो एक बूथ आहा मोरपिल्ला थिंगा ते खाली एकूच वोटर ओल्लो वोट करपाक. सो इट वॉज ऑलमोस्ट 100% वोटींग. सो लोकांक इतके लोक आसले सरकाराचे की इतली कोविडा टायमार आनी जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट इतली जालें नासलें. सो ताका लागून लोकांनी एक भायर सावन एक वोटींग केलां आनी हें वोटींग जो हाय पर्सेंटेज जाल्यार ही डेफिनेटली आमची फेवरा जातली अशें म्हाका दिसता.